कष्ट म्हणल्यार खूबच पडटा. ते झाडांक वचोन तोडूंक न्हय, काडूंक न्हय, हाडूंक न्हय. म्हणल्यार थोड्या थोड्यांक तेजो फायदो जाता, थोड्या थोड्यांक लुकसाणूय आसता. अशें उरलो वेपार जाल्यार ती लुकसाणूय जाता, खपलो जाल्यार तेजेर फायदो जाता. अशें आसा. साधारणचे कितली वरां तुमकां भोंवचें पडटा रानान? रानांत ते सकाळी 7 गेल्यार सांजचे 5 तुका घरा कडेन येता. तेज्या आमी रानांत भोंवता. आणि अंदू रेट आहा पळय ती रेट बी कितें म्हारग जाल्या? साधारणची रेट सांगात म्हाका. साधारणची रेट घेवन गेल्यार आतां हांगासर ही रेटच ना. आतां सकाळी आमी घेवन बसले, पयलीं विचारली सांगली कोण व्हरना, आतां धारनी आमी ती रेट दवरली. हांगासर म्हाका आतां 30-35 वर्सां जाली. आणि तेज्या पयलीं हांव फोंड्या करतालो. कितें कितें तुमचे कडेन सामान तुम्ही कितें कितें रानवटी कितें कितें हाडटात? कावंडळा हाडटा, फुड्याफळां हाडटा, कांगळां हाडटा, मात्रुळां हाडटा, त्या पयल्यान घागरी हाडटा, अशें सामान हाडटा. आणि हे हाडटा, तोरगां हाडटा. सगळ्या वेपार पिड्यार बरें पावसान. आणि त्या भायर म्हारग वेपार बाणासारी 3000-4000 कात्रो सगळे म्हारग. हात घालूंक मेळना. तोरगां 80-90 रुपया एक तोरी. कितें घालपाचें? भेंडो कोलो भेंडो केळ्याचो 300 रुपया भेंडो तेंचे कडेन. आमी गोंय विकपाचो, हांगा 150 रुपया मागता गिरायक. लोक खंय घेता गॅस वयता. हे पळय हे आतां आमकां पळय हे खंय पडना 50 रुपयांक 2 मागता गिरायक. आमकां 30 रुपयांनी एक पडला. हो सगळो दोंगरा तसो पडला. जो आज सांज पासून वालोर सांज जाली की 8 जाली म्हणटा हांगा वालोर काय ना. आतां सद्या कितें भेंडे तर म्हारग. कित्याक जाणा भेंडे आनी नाल्ल जवळ जवळ आमकां 60 रुपया एक नाल्ल विकचो पडटा. कित्याक तो काडपी आहा तो म्हणटा की जाणा चड पयशे घेता. तशेंच भेंडे माडयेर चडपाकूच म्हणटा तो जवळ जवळ एक माडयेर चडपाक म्हणटा 200 घेता. त्यातून भेंडे आतां इल्लो कात्रे तर नाता पळय आमचे कडेन सुद्दां. आतां हाडटा आसतना जवळ जवळ हांवें 20,000 कात्रे हाडलेले. कितें रे म्हणजे ते 20,000 म्हणल्यार तूं म्हणटा कितले म्हणटालो. जवळ जवळ म्हाका सगळेच म्हणून 15 कात्रे येयल्ले. अशे पद्दतीन म्हारगूय आहा थोडे वेपार. आणि नाल्लाची पेंड आमकां अशी 600 बी अशें पडटले 5 नाल्लाची जाल्यार. आणि हे सगळे बारीक बारीक वेपार आमकां ते धरता 20 रुपयांनी धरता, 40 रुपयांनी धरता, अशें धरता सगळे. सगळेच ओनू सगळे म्हारगूच जाल्ले आसा. सगळे जाल्ले आसा म्हारगूच सगळे. ओनू तशें कांय ना. पोरू बी तशें तसले पूण पोरू अशें धरले आमी हेजे की न्हू. पूण ओनू मातशें आनीक म्हारग जाल्ले आसा. आनी अंदू जे लोक जो येता पळय पावसान भायर सरला म्हणजे थंय भायर दर्यार आसलो न्ही तो लोक थंय भरपूर जातालो. म्हणजे आमची आतां हें चेंज जाली जागा. फिक्स गिरायकां आहा ती ना. वेपार माटोळेचो आसा चड म्हटल्यार खूब पयसून हाडला आमी. तुमी हाडटा तो आनी लोक मागतात त्या पयशांनी जायना म्हळ्यार कितें करुया. करचें पडलें ना. आमी हाडटा ते प्रमाणे जायना रे म्हळ्यार करचें पडलें ना. माटोळे शिवाय चवथ जायना. माटोळेच्या सामानांक गर्दी पडल्या ती पडल्या. सजावट, रंगीत लायटी, थर्माकोलाची मकरा, फोगाचे सामान, कपडे आनी गोडशांची दुकानां. पळयात थंय गर्दी. डेकोरेशनान खूब भशेची लडीज आयिल्ली आसा. तितून मोतयान आयिल्ली आसा, फुलान आयिल्ली आसा, मागीर मोगऱ्यान आयिल्ली आसा. तातूंत तुमकां डिफरंट भशेचे मोतयाचे हार येतले, लटकन टायप येतले, मागीर क्रिस्टलान येतले, कंटक हार येतले. तशेंच भशेचे डायमंडानूय आयिल्ले आसा हार. ते बी व्हडले 4 फूट 3 फूट अशे 10 फूट पर्यंत गणपतीक हार आयिल्ले आसा. तातूंत तुमकां फुलांचे सुद्दां ल्हान भशेचे आयिल्ले आसा. आनी फोगान तुमकां वेगवेगळे भशेचे आयिल्ले आसा. म्हारण आसा, आपडबम आसा, पॉपॉप्स आसा, मागीर सुरसुरी आसा, नारंगां आसा, चक्रां आसा. अशे खूब भशेचे वेगवेगळे वरायटीज आयिल्ले आसा. आनी तुमकां भितर भुरग्यांक खूब भशेचे लायक बटरफ्लाय, किटकॅट म्हणनाका, पेन्सील आसा, कलर स्पार्कलर्स अशे खूब भशेचे वेगवेगळे वरायटी इल्ली आसा. चड म्हणजे डिमांड आमचो मारण आनी बॉमान आनी शॉर्ट्स आसता. कलरफूल आसता, ते डबल आसता, सिंगलान येता. चित्रशाळांनी तयेचे सांजेच गणपती व्हरपाक सुरवात.
चवथीक भटमाम सकाळी फुडें येवपाचो तांणी तयेचे सांजे गणपती व्हेले. उरिल्ले चवथी दिसा सकाळी व्हरपाचे. फातोड सावन दनपार मेरेन पुजेक भटमामांक फुरसत मेळटा आनी भटमामाच्या शेड्युला प्रमाण गणपती हाडपाचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.